कमिटीगे सपोर्ट नासतना खंयची कमिटी आमगेले इगोजीनी फाब्रिका कमिटी आसता, देवळांनी सस्ताची कमिटी आसता. कमिटीगे पॉझिटिव्हनेस नासतना कोणागेलें काम केन्ना मुखार वचना. हाजें हांव डिस्कस करतालो. जेन्ना हांव पयलीं इलेक्शनाक बसपा आशिल्लो तेन्ना म्हजे मतीं आहलें की आमगेली सगळीं देवळां इगोज्यो रिलिजियस इन्स्टिट्यूशन्स आनी एड्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स सोलार जावपा जाय. दॅट टायम हांव नॉक आशिल्लो वेदर हांव जिखतलो जिखपाना, वेदर हांव सरकारां आसतलो या ऑपोजिशन आसतलो. सो आय नेवर न्यू, बट द आयडिया द विजन of making sure that our religious institutions and our schools should go solar म्हणून हें विजन आशिल्लें. विजन आशिल्लें म्हणून जायना, तें विजन सारकें द ड्रीम टू मेक इट कम ट्रू सगळ्यांगेलो सपोर्ट जाय पडटा. सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट पीपल आर द कमिटी मेंबर्स. 2022 जिखलो, 2023 सगळे देवळांनी आनी इगोजींनी हांव भोंवलो आनी विचारलें म्हाका अशें करपा जाय. आनी एक सांगपाक खुशालकाय भोगता की तिनूय देवळांनी जावं बाणाले देवूळ, व्हडले देवूळ आनी कोलवा देवूळ विथीन लेस देन 1 and 2 months म्हाका तेमी एनओसी दिली, गो अहेड म्हणून, अँड स्टार्ट द वर्क. सो आय थिंक दीस इज समथींग वीच इज पॉझिटिव्ह. करया. आनी तेन्ना जी एनओसी दिल्ली म्हाका 2-2.5 वर्सां लागली, कित्याक आमी 7 चर्चीस कॉन्स्टिट्युएन्सी, 7 इगोर्ज्यो आनी 3 देवळां आमी 10 टोटल बराबर फायल मुखार घालून 2.5 years जाले. आनी 2.5 years भितर फायनली all have been completed. Today this was the last inauguration. No inauguration जाली, 2 देवळांची जाली, 7 इगोजीच्यो जाल्यो. लास्ट टेम्पल इनॉग्रेशन उरलें तें that we have completed today. So 10 religious institutions in the whole of Goa, बाणाले एकू कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आहा that has gone solar. जावं ते हिंदू टेम्पल जावं कॅथलीक. सो हें एक ब्लेसिंग. कमिटी सपोर्ट, ऑपोजिशनाक रावन सरकारागे सपोर्ट घेवप आनी करून दाखोवप इज अ ब्लेसिंग. दीस इज ऑल वॉट आय कॅन से. अशेंच करून तुमच्या सगळ्यांगेलो आशिर्वाद आसचो आनी मुखार जी वाट आहा ते वाटेर तुमी गायड करचें, कशें करून करपाचें, कशें करून करपा न्हू. आनी म्हाका दिसता मुखावेल वाटेर सगळ्यांचो तेंको म्हाका आसचो म्हूण हांव मागोवन घेता. ते मुखार आयले तांणी हो प्रोजेक्ट जो आसा तो ताजे बरेपणान मुखार करून आमकां करून दिली. ताचे खातीर हांव तांचे खूब खूब मना पासून आभार मानता. तशेंच आमगेलो भेंडे हो नवो इलेक्ट जावन आयला, पूण तो पयलीं सरपंच आशिल्लो. ताणें आमकां खुबसो आदार दिला. ताजे खातीर ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमी हांगा येयिल्ले सगळे एकठांय जाले, तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा.